तुमकां कितल्या जाणांक एक दीस बरो वचोंक ना जायत? तुमकां अशें दिसलां जायत तो दीस आनीक दुसरे भाशेन सुरू केल्यार बरो जायत आसलो म्हूण? तूं जाणा जशी तुजी पिराय वाडटा तूं वेला बाबतींत चिंतूंक लागता म्हाका दिसता. तूं 20 घडयेक 30 वर्साचे पिरायेर आनी घडयेक 40 पासून तूं वेला थंय तितलो लक्ष दिना. पूण कांय वर्सां फाटीं म्हाका थावें जालां की म्हज्या जिविताचो तिसरो भाग संपलो म्हूण. आनी हांव वेला विशीं अदीक चोत्राय दिवंक लागली आनी कितलें मुर्पण तें खंयचोच दीस तुका मेळटा तो पिड्यार करूंक. तूं जाणाय वेला विशीं कितें उमेदीचें आसा. आमकां सगल्यांक दिसाचे 24 वरां मेळटात आनी कांय लोक तांचो बरो फळ काडटात आनी फलादीक जाता आनी कांय लोक फकत दीस विबाडटात. आनी ही पसंती आमी करूंक जाय. पूण वेला विशीं एक वस्त आसा, एक पावटी तो पासार जातोच तुका तो परत केदींच मेळचो ना. तर खंयचोच दीस तुज्या जिविताचो ओगडावंक खरेंच दुखेस्त म्हूण. म्हाका दिसता आमी दर दिसा आमचो शेवटाचो दीस जाल्या परी जेवंक जाय आनी जातात तितल्या पूर्णतायेन जियोंक गरज आमी. देखून म्हाका जाय तुमकां थोड्यो वस्तू दिवंक ज्यो हांव चिंता तुजो दीस सारूंक तुका आदार दितल्यो म्हूण सारक्या मार्गार आनी घडीक ताचो परिणाम तुज्या आख्या दिसार पडत आनी तुका दर दिसा तुज्या जिविताचो सारूंक आदार दीत. तुज्यो कांय सकाळच्यो वेल कसो सारता. तूं न्हिदोंक वेताना थारावो घेता देवा लागीं कांय वेल सारूंक पूण अलार्म वाजतच तो परत न्हिदोंक वेता. मागीर तूं परत न्हिदता उपरांत आनीकूय न्हिदता. आनी मागीर तूं चड वेल खाटीर आसता आनी मागीर तूं उठ्ठाय जेरूल तुका आनी कांय वेल ना आनी तूं ताकटीन आसा आनी धांवपट्टान आसता आनी लेकून तूं उत्सांबोल जाता. आनी जेरूल देंवत जा तुजे लागीं खेळ खेळता आनी खात्री कोत्ता की त्या दिसा तुका तुज्या मोतराची चावी मेवची ना तशी करूंक आनी त्या दिसा कोणूच कितें सारकें तें करिना. आनी मागीर तुवें भुरग्यांक बोब मारलें आतां तुका त्या विशीं वायट दिसता. आनी तुजे मायन फोन केलो गूड मॉर्निंग म्हणून तूं तिचेर चावलें तुका वेल ना म्हूण तूं आतां तुका त्या विशीं वायट दिसता. आनी तूं तुज्या मोटरान भितर सरता आनी तूं धारवंटाशी पावला आनी तुका गमता की तुजो मोबायल तुवें घरा सोदलाय म्हूण आनी तुका आनीक निराशी जाता वेगीं वचून तो हाडूंक जाय. मागीर तूं घरा वेता आनी तो मेलो ना. मागीर तूं हायवेचेर पावला आनी ट्रॅफिक चड आसा आनी तूं जाणूय तुका कामाक उशीर जातलो म्हूण तूं सगळीं निमितां दिताय. आनी शेकी तूं थंय पावता आनी तूं सारकेंच निराशी जाला उत्सांबोल. तुज्या मनाचेर ही वायट घडणी तुका सोतायता तुज्या वागपाक लागून. तुजा न्हय देवाशी तुवें वेल सारूंक जाय आसलें तुवें तशें करूंक ना. आनी सगलो दीस एक वायट सोंपोन जाता. कोण पूण थंय आसा अशें घडलां? आतां तूं प्रामाणीक जाल्यार तूं जाणय की सगलें सोडून देंवचार तुजे लागीं तुवें देवा थंय सारलेल्या वेला विशीं झगडटलो. आनी कारण ताणें तशें करूंक तें तुका हेरां वस्तूकीन मोलाचें. तुजो वेल तुजो स्वताचो वेल देवा सांगाता तुका चड मोलाचो ह्या कॉन्फरन्सान आसलेल्या परस. ती चड म्हत्वाची वस्त. आनी जर आमी चिंतात हे सगळें आमकां मेवतलें म्हूण कोणाची सीडी आयकोन आनी सुमाराक 1 वा 2 पावटी इगोर्जेर वचोन वर्साक थोड्या कॉन्फरन्सांक हाजीर जावन हांव तुमकां हें सांगता तुमी ह्या सुमारांत हांगा आयल्यात तें कितें का तुका बऱ्या वस्तूचे कुडके मेवल्यात. बऱ्या वस्तूचे. आनी आतां जर तूं हुशार तूं घरा वयतलें आनी तुवें केल्ले नोट्स वतले वा कॉन्फरन्सांतल्यो सीडी घेतले आनी खंयचेंय सेशन तुका म्हत्वाचें जालां तें आनी मागीर तूं तुजो स्वताचो अभ्यास कोत्तलें. दुसऱ्याचें आयकप तितलें व्हड न्हय. तुवें अभ्यास करूंक जाय. तुका जैतिवत जावंक जाय तो तुवें अभ्यास करूंक जाय. बरें जॉयस तूं म्हाका सांगूंक सोदताय फकत दर सकाळीं तुजें आयकूंक पुरो न्हय अशें न्हय. हांव देव न्हय. हांव एक शिकोवपी. आनी हांव सत मानता की म्हजे लागीं बरी म्हायती आसा आनी शिकोवपाचें बरें देणें पूण म्हज्या पुऱ्या जिवितान म्हाका ही सगळी म्हायती मेवल्या म्हणजे हांव म्हणटाली तूं जाणय जेन्ना हांव देवा सवय म्हजे चालीन हांव थीर रावलीं म्हणजे दर एक पावट हांव वोंवतालीं आनी कॉन्फरन्सान शिडी आनी सगलें म्हणजे
म्हजे टीव्ही प्रोग्राम रेडिओचेर आसात आनी चिंतली हें कित्याक चलोना. म्हणजे हांव ती वचोन ते केले टी शर्ट गेले सीडी घेतल्यो. आत्मीक झुजार म्हाका सगळी म्हायती आसली आनी तरी देंवचाराक म्हज्या जिवितान अधिकार आसलो. आनी कांयच एक म्हाका सोजमो नासलें आनी देवा सांगाता वेल हांवें सारी पोरयान देवा सांगाता दर एका दिसा. आतां तूं घडयेक मातशी ओगी आसतली कारण घडयेक तुमी जायतीं जाणां तशें करिना म्हणटोच तुका आतवेंच दिसता. जायतोच लोक टीव्हीचेर पळयता तुमी चिंता आसतलें पळय हांव टीव्हीर आनी कितें जाता तें. पवित्र आत्मो आमकां हें सगळें एकठांय करून दिता आनी इतलेंच न्हय तो देवाची राखण करता आनी ताका भायर दवरता सगळ्या परस चड म्हत्वाचो. तूं शिकोसर तुजी स्थिती दुखेस म्हूण. म्हाका स्तोत्र 27:4 आवडटा. थंय म्हणटा सर्वेस्परा लागीं हांवें एकूच मागता तो एकूच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. म्हजे परस ताची चड गरज. तुज्या इश्टा परस ताची चड गरज आसा. आनी हांव जाणो देवाचे विशय वयर आमकां आतवेंच जाता तूं कितें कोत्तें म्हाका दिसना तूं कितें कोत्तेलें हें तुजो वेल देवाक दिता हाचे परस व्हरतें. ताका तुजो वेल दिवन तूं म्हणटाय म्हाका तूं जाय. आतां तर सकाळीं तुज्या जिविताक एक नवी सुरवात जाता. सकाळचें एकदमूच अजापाचें आनी घडयेक तूं म्हणशी वय पूण हांव सकाळची मनीस न्हय पूण तुवें मागणें करूंक जाय. आनी एक कारण तुमी जायतींच जाणां कित्याक सकाळचीं मनशां न्हय ते तुमी रातची न्हिदोंक वचनात. तरी पूण जर तूं दोनपारचे 2 पासून न्हिदपी मनीस जाल्यार दोनपारची 2 तुजो सकाळ जातो. तर म्हज्यान तुका सांगून येजो तें कशें करचें तें स्वता म्हाका आवडटा बेगीन न्हिदोंक वचोंक आनी बेगीन उठोंक. हांव दर राती 9 जाता म्हणसर न्हिदूंक वेता. हांव भायर प्रवचन करिना तर. आनी जायतेच फावटी हांव न्हिदता न्हय आनी 9:30 जायसर हांव दर दिसा 5 आनी 5:30 मोदें उठ्ठा. हांव तो सकाळचो वेल जो हांव देवा सांगाता सारता तो सांबाळूंक कितेंय करूंक तयार आसा कित्याक हांव जाणो की 100% म्हाका खात्री आसा म्हज्यान तसलें मनीस जावंक जायनासलें. देवाक गरज ताका मोहिमा दिवंक आनी हांव कोत्ता तें करूंक जर हांव तो वेल देवा सांगाता सारिना जाल्यार. पूण थंय पावूंक म्हाका खूब वेळ लागलो. हांव हेरा भाशेनूच आसलीं. हांव सगळीं निमितां दितालीं एकाच मनांत नासलीं. तूं जाणय परत आनी शेकी देवान म्हाका सोजमायलें तूं जिवें उरचें ना म्हज्या सांगा तूं वेल सारिना जाल्यार. आनी म्हाका दिसता ताणें तें म्हाका कुड्डी विशीं म्हटलें. तूं जाणय हांव जें कोत्ता तें करूंक म्हाका सुरक्षा जाय आसली. म्हणटच हांवें अभ्यास केलो देवाचें मुखामोल पळोवंक आनी न्हय ताचो हात. आनी हांव जाणो सकाळचो चड म्हत्वाचो वेल म्हजो दीस आवडटा तो वेल सकाळचो पयलीं 2 वरां. म्हाका ती शांत जाय. म्हाका एकसुरें आसलेलें जाय. फकत म्हज्या सुण्याक आनी म्हज्याशी येवंक दिता. ताचें वचून 7 पावन आनी म्हज्या वॉल्तराच्या कोनशाक तें बसता आनी केन्ना देव भितर येवन म्हणटा बरो दीस दिवं पूण तें तितलेंच नाजाल्यार आमी बेश्टींच. देव ताचे सुवातेर वेता हांव म्हजे सुवातेर वेता. आनी जर तुका जाणो जावंक जाय ही मिनिस्ट्री कित्याक येस मेवला तें म्हज्यान तुका सांगो येता घडयेक ती चड म्हत्वाची बुनयाद वस्त जी आमी करतात कित्याक आमी जाणो सुरवातेक खान तो म्हूण देव आनी न्हय आमी. हांव नकळो कशें दूर येतलें ते मिनिस्ट्रीची बिलां फारीक करूंक देखून हांव फकत देवाक सोदतां आनी हांव ताका दुडवा लागोन चोरिना हांव फकत सोदतां. पूण दर एक दीस एक नवी सुरवात. म्हाका आवडटा देवान हें म्हटलां 24 वरां जांतून आमी सुमार 16 वरां जागीं आसात आनी उपरांत सुमार 8 वरां आमी न्हिदता आनी मागीर अजापाचें सकाळ जातोच वस्तू कश्यो आनीकूय बऱ्यो जाल्ल्यो दिसती पडटा तशें न्हय. दीस सोमतोच तूं थकला तुवें विसय घेवंक जाय. तुज्या मनाक विसय जाय. तुजे उर्बेक गरज आसा. सगळ्याक विसयाची गरज. तर सकाळीं तुवें एक वस करूंक निबेल गरज ती. काळजी घेवन सगळ्या कालच्या गोंडोलाचो पाचताप करून आनी देवाची कृपा मागून वाचूया विलाप 3:19-23. म्हज्या दोलदीरपणाचो आनी खोतीचो उगडास खोर सगळ्या किर्तायेन आनी पिंत बोगोर. ताचो उगडास करून वीरगून गेला जीव म्हजो नव्यान भरवसो.
दवरूंक हे एकूच हांव मनान आत्तलो. स्वर्वास्परेचे उपकार सोंपूंक ना ताचे विस्वाशी दोयाल मोगाक शेवट ना. ताचे विस्वाशी दोयाल मोगाक शेवट ना. दर सकाळी तो नव्यान उडयता. कितले सोबीत दर सकाळी तो नव्यान उडयता. वोट ताचे विस्वाशीपण. खरेंच गमतीचें की दर सकाळी देव कृपेचो एक नवो जमा तयार करता कित्याक कालचो आमी सगलो उजार केलो देखून. देवाची कृपा घे. स्वताची रागार दवरी नाका. जे कितें तुवें वायट केलां तें देव आदीं जाणो आसलो तुवें करच्या आदीं. तूं देवाक चाकीत करिना. तूं कितें करता तातूंत तूं चाकीत जायना. बोगसोन म्हाका कृपा घे आनी मुखार वच. तुवें निंदा केल्या तर तुका बरो दीस फावो जावचो ना. तें अशक्य आसा. हें तुवें दर सकाळी करूंक जाय. आमी खबर करता कसो तुजो दीस बरे भाशेन सुरू करूंक. सकाळी फुडें कांय निर्णय घे. जे निर्णय तूं सकाळी फुडें घेता ती तुजी आत्मीक नेसोन कशी जाता. हे बाबतींत हांव तुमचे कडेन उलयतलें. तुका फकत कुडीची न्हेसोन येना, तुका आत्मीकय न्हेसोन आसा. आनी जायतो लोक आत्मीकतायेन विंगली भायर सरतात. पळोवया प्रकाशवाणी 16:15. पळयात हांव एका चोरा पोरी येता. हांव चोरा पोरी येता. जागृत रावात आनी आपली वस्त्रां राखतात. ती सुभागी हे भाशेन तुमी विंगली भोंवची नात. तो जेरूल खबर करिना एक बांदून घेवंक तुज्या आलमारीन बसोन तुज्या काडपाची राखण करून. पूण तो म्हणटा तुमची वस्त्रां राखात आनी खात्री कर तुमी विंगली दिसोना जावंक. आनी तुका लॉस जाता आनी तो आत्मीक विंगल्यापणाची खबर कोत्ता. आमी खरींच आत्मीकतायेन नेसतात आनी निर्णय घेतोच. वो दीस देवान रोचला आनी आनंद भरीत जातेली. हें हांव चड करून खाटीसान उठच्या आदीं म्हणटा. वो हांव कार्यक्रम वो प्रोग्राम जाची हांव तुमकां खबर सांगता तो आयसान सुरू करता. तो म्हाका एक कायदो न्हय. तो म्हाका एक वजन न्हय. म्हाका शेकी गोमले चोराचें कशें जैत व्हरूंक जाय तें. आनी आसान हांव कांयच करिना तो कोत्तलो. रिकामी सुवात आजुनूय आसा. आनी जर तुमी सगल्यांनी रिकामी सुवात दिली जाल्यार ती भरूंक देंवचार जाल्यार खोशी जातलो. देखून तूं मुद्दम करून कितें चिंतूंक सुरू कर तो तुजे पासत तिनच्या आदीं. वो दीस देवान रचला हांव आनंद भरीत जातेली. उपरांत फुडें वच की हांव जाणो हांव म्हजे लागीं चिंतूंक जाता तितल्यांकय देवाक आर्गां दिवंक. सगळें घरां उदक थान म्हज्या भुरग्यांक घोवाचें पासून सगळें जें म्हज्यान चलो येता म्हज्यान पळोवं येता देवाची सगळें. देवाची कृपा मेळता आनी उपरांत निर्णय घेवंक सुरू कोत्ता. दोर निर्णय तूं घेता तो तूं आत्मीक न्हेसोन घातलेल्या पोरी. एफेसकारांक 6 बायबल देवाच्या कावाचाची खबर करता आनी म्हणटा देवाचें पुरें कावाच घाल. प्रामाणीकपणाचे शातीचे कावाच घाल. आतां सोत मानता की देवाचे शातीचे प्रामाणीकपणाचे कावाच आमी घालतात. देवाची कृपा आमकां मेवतोच आनी उपरांत एक निर्णय घेवंक हांव जाणो हांव कोणती. हांव देवाचे प्रामाणीकपणान क्रिस्ता वरवीं आनी हांव दोनयान आयज बोलीश जातोली आनी आसा तशींच हांव वागतली. आतां अशें तूं कोत्तोस तूं कितें आत्मीकपणाचें घालता जें तुका दुस्माना थंय सुरक्षीत दवरता. तूं शांतीचें मोचें घालता आनी हें तूं कोत्ता एक निर्णय घेवन. आनोकलो आयज म्हज्या जिवितान कितें जातलें तें पुनर्दारांतल्या भायर सरच्या आदीं निर्णय घेता की तें कितेंय जावं तयार आसा आनी हांव शांतीन रावतलीं. हांव जुलपा सारकें मुदार जावपी आनी बदलपी आनी जरूय म्हाका जाय तशें जायना तर हांव तोरी म्हजी शांती सांबाळटलीं. आतां हांव कितें करी सकाळीं हांव म्हजी कॉफी घेवन बसतालीं आनी चिंततालीं सो देव आयज गॉल्फ खेळोंक वचत तर हांव ताचेर चावतलीं कितलीं चावतलीं. आनी जर तें मनीस तें करिना तर आनी जर हें मनीस तें करिना तर अशें जायत तर इश्टां म्हजी तकली खरींच पिशी जातली. म्हणटच हांव सकाळीं फुडें म्हजी तयारी करी एक वायट दीस सारूंक दुसरी भर. चुय तुजें मन वेता थंय मनीस फाटल्यान वेता. तर हांव सारकी निर्णय घेता आत्मीकतायेन न्हेसोंक
त्या दिसा हांव कितें कोत्तेली हाचे विशीं निर्णय घेवन संवसार कोत्तलो ताका जाय पळय तें पूण हांव अशें कोत्तेली. वो दीस देवान रोचला हांव आनंद भरीत जातेली आनी केन्ना हांव हे 5-6 पावटी म्हणटा. केन्ना म्हाका थोडो वेळ लागता खुशाल जावच्याक. आतां देव खोशी जावन उठ्ठा पूण हांव तुझा न्हय हांव मातशी म्हणजे तो म्हणटा देव बरो दीस दिवं तूं कशें आसा आनी हांव म्हणटा ताका संगीत आवडटा म्हाका शांती आवडटा. तूं आत्मीकतायेन न्हेसोन घरांतले कशें भायर सरताय तूं आत्मीकतायेन कशें दिसता तें कुडीन कशें दिसता हाचेर तुवें लक्ष दवरलां. तुवें एक वर घेतलां केस सेटींग आनी मेकअप करूंक आनी सारकें तें न्हेसोंक आनी तरी तूं आत्मीकतायेन विकलें आनी तुजी उर्बा मूर्ख आनी देंवचार तयार आसा तुजो दीस बरोवंक. चलत आतां आयज सकाळीं म्हजो ल्हान खेळ खेळो. एफेसकारांक 4 बायबल म्हणटा जाणट्याक भायर घाल तरणाट्याक भितर घे आनी एक ग्रांद म्हणटा जेजूची न्हेसोवन घाल. कॉलॉसकारांक 3 म्हणटा स्वताक कुरपेन न्हेसोय आनी सगल्याक चड मोगाची न्हेसोवन घाल. बरें हांव कशी हांगासर कशी हाडूंक जाय तें जाणो पूण न्ही दुसरी म्हाका दिसता आमची वागणूक कशी जावची ह्या निर्णयचेर आटापलेलें आसा. आनी सत मानता जे आमी भावार्थान आमी फुडें कितें म्हणटात तें भावार्थ उलोयता. भावार्थ ओगी रावना भावार्थ उलोयता काळजांत तोंड उलोयता. आनी म्हाका दिसना हो दीस देवान रोचला म्हूण हांव आनंद जातलें हें हांव म्हणटा हो दीस देवान रोचला हांव आनंद भरीत जातलें केन्ना हांव म्हणटा देवान रोचला हो दीस आनंद भरीत जातली. टूथब्रश भायर काड हांव क्रिस्ता वरवीं देवाच्या प्रामाणीकपणान आसा. आयचो दीस बरो जातलो हांव कितें बरें जातलें म्हूण हांव अपेक्षा दवरतां. आतां हांव सांगता हांव कशी कोत्ता तें तूं कर वो करिनाका पूण हांव सत मानता तशें केल्यार तुजें जिवीत मुदात जातलें. देंवचारान बरोच वेळ म्हजो फायदो घेतलो. कोण जाणो कित्याक निराशी म्हूण आदींच थारावो गे. म्हज्यान क्रिस्ता वरवीं सगल्यो वस्तू करूं येता ज्यो म्हाका नीट कोत्ता. हांव कित्याकूय तयार आसा हांव कित्याकूय सामान आसा. क्रिस्ता वरवीं जो म्हजे भितर शक्ती रोचता म्हजे भितर न्हय तकलेन येता तें अशींच ओगींच चिंतूंक पूण मुद्दम चिंतूंक. तूं उठ्ठाय आनी तूं निर्णय घेताय उठ्ठाय आनी मुद्दम करूंक चिंताय आनी तूं देवाक कितें थंय कबलातीन आसा म्हूण तूं उठोन तुका कशें दिसता तें पळय नाका आनी कितें जाता तें पळोवंक रावो नाका. आनी तुवें अशें केल्यार तुजे कुडीक बरें दिसतलें. तुका शक्ती येवंक लागतली. कबलात नासतना दोगां जाणां सांगाता कशीं चलतलीं. देवा सांगाता कबलातीन रावंक सुरू करें देंवचारा सांगाता कबलात करिनाका. हें कठीण न्हय सगळ्यांच्यान करूं येता 10 वर्साच्यान करूं येता. आमेन. आयज तुमकां सांगता तें घुसपा गोंडलाचें न्हय. तें धर्म ज्ञान न्हय पूण तें तुका आदार दितलें. सोडवणीचें हेल्मेट घाल एका क्रिस्तांव परी चिंत. एकाच मराठे जावन देंवचारा परी चिंती नाका. प्रामाणीकपण नेस शांतीनेस भावार्थाचेर बोंदेर उबार. तूं भावार्थान वेतेलें म्हूण निश्चय कर. दर दीस आर्गां दिवन सुरू कर. आर्गां दिवप चड म्हत्वाचें. आमी आर्गां दितच देंवचाराक बरें लागना कित्याक तो सगळोच वेळ निराशी आसता. 17:50:14 तिनवासनेचो योद्न देवाक पेटोय. हो वर्थ देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पालून दी. स्तोत्र 100:4
हे चडशें म्हजें आवडटा. आर्गां दिवन ताचे दारवण ते उतरून काडात. ताका वाखाणून ताच्या मंदिरान भितर सरात, आर्गां दियात आनी मुनात. आर्गां दियात आनी मुनात. देवाची वाखाणी अशी जावं दी. तूं आर्गां दिताय जाल्यार तुजें तोंड उकोड. तुज्या जिवितान कोण आसा जो तुका आवडटा तोंड उकोड आनी तशें म्हूण. तूं कितें वायट करता तेंच सगळें सांगिनाका, तांकां सांग तूं कित्याक उपकारी तें. हांव एका चेडवा लागीं जे म्हजे सांगाता प्रवास करता ताचे लागीं उलयतालीं गोवा बद्दल. हांवें म्हटलें तुवें जाणा सगळ्यांकूच कसली पूण चूक आसता, पूण बरें आसा ताचेर आमी नियाल केल्यार. आनी हांवें 10 वा 12 वस्तू देवा बद्दल आसात तांकां हांवें आर्गां दिलीं. हांव आर्गां दितां. आनी कांय वस्तू आसात ज्यो नासल्यो तर बरें जावपाचें. पूण बऱ्यो वस्तू आतां पर्यान वायटाकीन ओगल्यो आसात. आनी पोले हांव कितें करी, म्हजे दीस बरे नासले तेन्ना हांव सकाळीं खाटींतलें उठच्या आदीं हांव म्हणो हांव देवा हांवें बेजार जालें, तो हें आनी तें करिना. तो म्हाका केदींच फुलां हाडीन, तो केदींच हें करीन, तो केदींच तें करीन. आनी अशें आनी अशें हांव करिना. आतां हांव चिंता इश्टा देवा सांगाता जियोंक कितलें सोंपें. देवाक आर्गां. तो जुलपा सारको. म्हाका करूंक जाय तें तो म्हाका करूंक दिता. देव सुरक्षीत आसा म्हज्यान ताका म्हणूं येता. खंयसरी वच म्हाका एकसुरी रावंक जाय. आनी तो म्हणटा बरें. सुमार 40 आनी 30 वर्सांनी बरी चाल सुरू केली. आसा तशीच दवरल्यार बरी, कित्याक मुखार येता ताचेरूय तुवें वावरचें पडटलें. तूं कित्या पासत दिनवासताय? तूं ल्हान वस्तूंक पासून देवाक दिसपटी आर्गां दिताय? कितेंच आसा आमी देवाक दिनवासूंक? कितलेंच. आमी जितली आर्गां दितात तितली आमी खुशाल जाता आनी देंवचार आनी पिचावता. आर्गां दी आनी तशें म्हूण हे 2 दिसाचो एक भाग जावंक जाय. म्हाका दिसता दर सकाळीं आमी एकाच देवाक भेटोवंक जाय. पळोवया स्तोत्र 25 वर्स 1. परत भेटोवनी बदल गरज आमी दिसपटी करूंक. तुका म्हजो आत्मा उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा, सादें सोंपें. हें स्तोत्र हांव चडशें भायर काडटा आनी वाचता. म्हाका स्तोत्र 25 1 आवडटा. तुका म्हजो आत्मा उबारता सर्वेस्परा. तर सकाळीं हें करप एकदम बरें. फकत बस वा उबें राव वा दिमी घाल वा कितें तुका आवडटा तें आनी उबार आनी म्हूण हांव दोनया आसा. हांव तुजें म्हजें तोंड उजार कर, म्हजें मन उजार कर, म्हजे हात उजार कर, म्हजे पांय उजार कर, म्हजे दोळे उजार कर, म्हजे कान उजार कर. म्हजें दुडू तें तुजें. हांव म्हाकाच तुजें स्वाधीन कोत्ता देवा आनी स्वताक तुकाच भेटयता. पळय आमी मागूंक चड वेळ सादतात. देवाक सांगूंक सगळें आमकां जाय. म्हाका आवडटा आदल्या क्रिस्तांव जे पावलून क्रिस्तांव बद्दल म्हटलां तें. ताणें म्हटलां तांणी आपले लागीं घडटा तशें आमकां दुडवांचो आदार दिलो. पूण तांणी स्वताकूय देवाक भेटयलीं. तूं जाणय तुजें दुडू दिवंक अदीक सोंपें स्वताक भेटोवच्या परस. आयज सकाळीं जेन्ना देवाक विचारलें हांवें कितें करूंक जाय आसलें तें म्हणच्या आदीं हांवें जायते पावटी चिंतलें. कित्याक जो तो कितें म्हणटा तें म्हाका आवडना जाल्यार? आयज म्हाका एक बरें मेवलें, आनंद बरीत जा. वय कोण जाणा फाल्यां म्हाका कितें मेवतलें. आतां चलात कोण पूण म्हजें आयकता. चलात. आनी तूं चिंताय आतां हांव जाणा कोण पूण चिंता वय म्हाका हें सगळें करूंक वेल ना. देव बरी रात दिवं. तें करूंक कितल्या वरांचेर उठोंक जाय. आतां तूं जाणय हांवें कितें म्हटल्यार तुका जाय तें तूंच कोत्तेलें. पूण हांव तुका सांगता गरज तुवें रातचें न्हिदोंक तुका सकाळीं उठोवंक जावंच्याक. बरें हांव तुका उत्तेजन दिता दर दिसा देवा लागीं उलोवन आनी तुज्या जिविताचें मार्गदर्शन घेवंक. देवाक दिवन पयलो भाग दिसाचो
तुज्या पुऱ्या दिसान खूब तो राडूंक पावतलो. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्यांक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायल्ड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.